दीस शनिवार सप्टेंबराची 14 तारीख 2024. पयलें वाचप गणना पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 21 वाक्य 4b तां 9 पर्यंत. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली. तीं देवा आनी मोयजे विरोध उलोवंक लागलीं. म्हणून आमकां इजिप्तांतलीं कित्याक भायर काडली? अरण्यांत मोरोंक? हांगा खाण ना, उदक ना. आमकां दादोशी करिनातल्या ह्या खाणाचो आमकां कांटलो आयला. देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ सोरोप धाडले. ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायतीं मेलीं. तेन्ना लोक मोयजेसरशीं आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सर्वेस्परा आनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सोरपांक आमचे मदले काडचे खातीर सर्वेस्पर लागीं विनंती कर. देखून मोयजेन लोकां पासत मागलें आनी सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबिल्ले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वांचतली. देखून मोयजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 78 1 BC 2 34 to 35 36 37 38. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. आयक म्हजे परजे, म्हजी शिकवणची दिवन आयक. हांव कितें सांगतां ताका कान दी. ओपारींनी म्हजें तोंड हांव उगडतां. पुर्विले घूट आतां तुमकां उगडापें करता. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. तांचे मदें संहार जाताना देवाक तीं सोदूंक पडलीं. भोगसणें मागून तांचें दर्शन जोडूंक तीं आशिल्लीं. सर्वेस्परस आमचें खडप, अत्युन्न देवच आमचें तारण अशें म्हूण उगडासाक हाडटलीं. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. पूण तांचें उलोवणें जालें तोंडा पुरतें. तांचीं उतरां फकत जिबेचो सैलाप. काळजांत तावन तांणी ताचो मोग केलो ना. तांचे लागीं केल्ल्या कराराक तीं विश्वासी रावलीं नात. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. तरी आपले व्हड काकुळतीन तांचें पातक ताणें भोगसिलें आनी तांची देसवाट ताणें केली ना. आपलो क्रोध तांचेर सडानाशें, ताचो राग ताणें परतून परतून दामून धरलो. श्लोक. देवान कितें केलां तें केदींच विसरनाये. दुसरें वाचप फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 2 6 तां 11. सैमान तो देव, तरी ताच्या समासंपणाक तो लबदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामांचें रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक घालतोकन मरणापर्यंत, कुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली बागवजय म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिंबी. सर्गी, संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सुमी. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. शुभ वार्ता. जुवां परमणे शुभ वार्ता अध्याय 3 वाक्य 13 तावन 17 पर्यंत. जेजू म्हणालो, सर्गींतावन देंवन आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणीय सर्गी सोडून गेलो ना. जशें मोयजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो, हे मनशापुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमानतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की
ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करचे खातीर न्ही, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज आमी भगवंत क्रुसाचे जैत संभ्रमता. खुरीस म्हणटना आमकां मान आनी गौरव भोगता. हर एक संगत सुरू करचे आदीं आमी खुर्साच्या बेसावान आशिर्वादीत करता. आज जैतेवंत जावन असो भगवंत खुरीस जेजू मरण पावतना नालिसायेचें आनी पातक्यांक फावो जाल्लें साधन जावन आसलें. खुर्साची सावळी सयत आपणाचेर पडनातल्या बरी पयशिल्ल्यान वेताली. जेजू क्रिस्तान ताका वेंगिल्ले निमती खुरीस जावंक पावलो सल्वसावाचो कुरोव. आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्परान मैजेक पितूळचो सोरोप कर्ण खांब्यार उबारन सोरोप साबुल्ल्यान ताचेर तिश्ट घाल्यार बचाव जातली म्हूण सांगता. पातकांत बुडिल्ली आमी उबारिल्ल्या कुर्साचेर दिश्ट लायल्यार बचाव जातले हांव म्हणलो बरवसो आयची परब आमकां परत्यान कळीत करता. खुरीस आमी गळ्यांत घालता, आमच्या घरा उमकळायता, वाहनांचेर दवरता, इगर्जे मुखल्यान पाशार जाताना खुर्साचो गुर्त काडटा. अशें खुर्साक आमी मान, गौरव आनी अभिमान उसारता. त्या जैतेवंत खुर्साचेर दिश्ट आमी खंचयल्यार ताचे तावन आमी बचावी जोडटले. आमचे कश्ट दूख कितेंच न्ही म्हणून भोगतले. खुर्साक अपमान जावच्या ह्या काळार आमचो नमान जेजू क्रिस्ताच्या जैतेवंत खुर्साक फावो जावं दी.